मंगेशकर. भावानो भयणानो, हांव 70 वर्सांचो आणि गोंयच्या गेल्या 50 वर्सांत जे एनवायरमेंट जे तेजे मुवमेंट जाल्यात तातूंत आमी लागींच्यान सगळ्या मुवमेंटांनी वांटो घेतलेलो. पूण असे हीन कृत्य कालची जी रामाचेर अटॅक जाला असली घडणूक ऍटलिस्ट हांवें गेल्या 50 वर्सां गोंयांत पळोवना. आणि आज जर हांव हांगा आयला आसत, I have been prohibited to address medically, but if I am here today, जाल्यार म्हाका दिसता सांगपाक की वेळ पडला जाल्यार आमी गोंयकारांनी एका टायमार म्हाजेर 36 केसी आशिल्ल्यो इन्क्लुडिंग मर्डर. आज आमी कायदे सुद्धा हातीक घेवपाची गरज आसा अशा तरणाट्यांक सांगपाक हांव आयला. आज सकाळी हांव म्हाज्या भुरग्यां कडेन सांगतालो, मेल्ल्यानो घरा कडेन बसूं नाकात, रस्त्यार वचात आनी झुजात, रस्त्यार येयात आनी झुजात. कित्याक रामा हो एक एक्टिविस्ट, तो खंयच्या राजकीय पक्षाचो मनीस नाशिल्लो, खंयच्या समाजाचो मनीस नाशिल्लो, तो एक गोंयकार आशिल्लो. आणि आज आमी हांगा तमाम जे आसात, इरिस्पेक्टिव्ह एनी पॉलिटिकल पार्टी, आमी सगळे गोंयकार म्हणून एकठांय आयल्यात, गोंयकार म्हणून एकठांय येवया. आणि आज जर आमी रामाचो विषय घेवन जे 5-6 जाण ना असे गुंड लोक गोंयांत भरल्यात, त्यांचो उपयोग सगळे लोक करतात. यांचो जर नाश आमी आज केलो ना आसत जाल्यार दिवाळी दसरो व्हडली व्हडली फेस्तां गोंयांत करून भावानो काय उपयोग जावचो ना. हो माझो ज्वलंत अनुभव आसा. आणि पोलीस आपले काम करतात, राजकारण्यांनी आपली तोंडां बंद करपाची गरज आसा. आज प्रत्येक राजकीय पक्षान हाची जाणविकाय घेवपाक जाय. आणि म्हणून मागता रामाचो विषय हो प्रत्येक गोंयकाराचो विषय म्हणून आमी लढुया, झगडुया. आणि आज आमी ज्या आझाद मैदानाचेर जमल्यात, ही क्रांती, ही मशाल आमी पेटत दवरुया. कित्याक रामा हे आमचे प्रतीक जावन आसा, तरणाट्याचो फुडार जावन आसा, गोंयचो फुडार जावन आसा. देव बरें करूं. आता मागता वेन्झी वेगसाक who wanted this movement and to support. So kindly ask Wenzy Vegas to say few words. ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे. आज जेन्ना काल रामा काणकोणकराक जे स्ट्रेचराचेर घालून एम्ब्युलन्सांतलो भायर काडलो आनी तेन्ना तेगे जे कुडीर मार जो चोयलो, ते कुडीर चोयन एक पाट चिंतपा दिसलें की असलो मार लायफान आमी कोणें केन्ना चोवूं ना. आनी आज हे भुरग्याक हो मार कित्याक, हो कित्याक मार ताका. एक एक चाबूक तेगे आंगार पडटे, आमचे कुडीर पडल्या भाशेन ते फकत इतलो फरक आहा, इतले जे आज हिंगेले तेंचेर एक मार्क ना. आज सगळ्यांगे कुडीर मार्क पडलो. आणि आज जेन्ना हांव उल मारलो आनी सगळ्यांनी एकमुखा उल मारलो, आणि आज हे सगळे जे गोंयकार येयलोय, आज एक वस्त उगड्याक तोडपा जाय. हे कित्याक लागून जाता, हे जाता कित्याक आमी इसरताय. प्रत्येक पाट हे गुंडाराज जालोले पाट आमी इसरताय. मुंगूल गुंडाराज जाल्ले, गँग वॉर जाल्ले आमी इसरवले. रामा आज मालो आम परत इसरतले. 30 जानेवारी 2019 श्याम फातोडेकाराक एक मारलो अशें कोण हिड मारले, तकलेक हिडे व्हिडिओ चोयाय, हिड मारले आंगार, हिड मारले श्याम फातोडेकाराक आंगार हिड मारले. रामा माल तेच भाशेन दोन्ही व्हिडिओ कंपेअर केले जाल्यार कांयच ना. आणि काल जेन्ना उल मारलो तेन्ना म्हणले बीजेपी कार्यकर्ता ये हिंगा. कित्याक ते भुरग्याक जेन्ना 30 जानेवारी मारलो तो बीजेपी कार्यकर्ता आसलो, बीजेपी कार्यकर्ता. आणि हांव जे कित्याक म्हणटा, हे जे आज बसोन आहाय तेंक कोण गेलो ना, तुवें तेंक वोट मारलो या वोट मारलो ना, आणि हे प्रूफ करून दाखयलें. कित्याक ती 30 जानेवारी 2019
जी केस रजिस्टर जाल्ली आफ्टर 7 days ताची केस नंबर जावन 315/2019 ये डीजीपी को मैं नंबर दे रहा हूं 315/219 ये आपका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जो उस लड़के को रामा कणकोणकर की तरह ही मारा था और आज हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं आपसे ये होएगा कि नहीं ये आप गोवा वाले को बताओ नहीं तो आप वर्दी निकाल के गोवा से जाओ वापस हमें दोनों केस का नतीजा चाहिए और अगर ये आप कोंकणी कित्या उलयना कित्या टँक संसपाक नाजाल्यार तेका परत कोणे जाल्यार सांगच पडले हांव कितें उलयलो तो 2019 ही केस जी जाल्ली 315/2019 हे केसी नंबर आणि आता रामा कणकोणकराची जी केस जातली आणि जी केस तेम रजिस्टर केल्या केला ते अजून खबर ना हे दोन्ही कल्प्रीट सगळे मेळपा जाय आणि तांकां लायफ टाइम भितर उडोवपा जाय लायफ टाइम आणि आज आमी येयले नॉट बिकॉज जस्ट टू मेक दिस शो आज आमी सगळे उलोवन जाल म्हणटरी लेट अस मार्च टू दॅट ऑफिस लेट अस मार्च देयर आणि तेंगे जितल्यो ब्लू बस बोलो आहाय त्या ब्लू बसी आम वॉलंटरी वचून बसया कित्या आम लॉ एंड ऑर्डर हातींगे पळयलें नाही आम वॉलंटरी तुगे बसी बसपा रेडी आहाय आम वॉलंटरी तुम एड्रेस आम वॉलंटरी तुम्ही जेली भितो घालाय कापस्ताद आहा जाल्यार आज दाखोयाय आम येताय तुंगेले जेल बरो आंदोलनाक आहाय तुम्ही रेडी येस लेट अस वॉक देयर लेट अस वॉलंटरी एंटर दोज ब्लू बसीस एंड लेट देम टेक अस चोया तुगे कापस्ताद ना जाल्यार आमी हो जो आज आमी कॉमेस केला हे आमी तुमगेले सरकाराचेर चीफ मिनिस्टराचेर डीजीपीचेर हे दोगांचेर आमी हो जो आंदोलन कॉमेस केला हो आंदोलन आमी रस्त्यार वतले आणि नेपाळ असली परिस्थिती गोंयांत तुम्ही येवचे दिवचे न्हू Asking Walter Lovo, आमगे activist, to say few words. Just kindly take only 2 minutes. बाबा येते मातशें उगी राहा रे बाबा कोण आहा ते हॅलो तुम्ही कोण पळय फूट घालूंक येयल्या ते मातशें उगी राहा मागता तूं असो पळय आनी उलय पब्लिक हय that man there please keep quiet ऑल्टर तूं उलय wait वेट न्ही तूं बाबा मातसो उगी राहिल्यावर बरो तू हा ऐक रे हय उगी रावन ऐका मातशें तूं असो पळय आनी उलय तूं तेका पळोवं नाका हय ऑल्टर हॅलो हय पयलें सांग सोदता हांव तूं असो उलय चीफ मिनिस्टराक तेजे कोण पळय चमचा पतर हांगा आहा ते पळय 200 पुलीस पळय तुवें दवरल्याय तांकां बसीन घाल आनी तो कोण एकलो 6th मॅन पळय मेळना तुका ही धाड We are not come here to make trouble. Another very important thing I must tell all of you. ते पळय सोयी भुरगे without mask पळय घेवन येयलेले they were sure shot hired by somebody very powerful. Agreed? Now, in the face of all this video evidence, Apong Rawla, खंयचो advocate will stand up for them in court. Please, advocates, I know you are right when you have to fight for your client, but not in the face of such evidence. Another thing I want to know is why all these cases of rapists, drugs, murders, yeilele fauti wrongful arrest. Don't the cops know about what is rightful address? And the last, and I don't think I should say this, but it's time to say this, I'm asking the judiciary, in the face of this evidence, where they are brutally kicking up Rama there, are you going to give the accused bail based on some flimsy wrongful arrest? असो पळय रे हे तुम्ही घरा वचून सांगा advocate'कूय सांगा and I hope the judiciary is not crumbling in this state of Goa. Thank you. Calling out to Marian. Marian,
Okay, Yuri would like to speak, leader of opposition. हांगा जमिल्ले म्हज्या गोंयकार भाव भयणींनो आनी आपुरबायच्या भुरग्यांनो, आज आमी गोंयकार ह्याच पवित्र भूमीन एकठांय जाले. एक क्लियर मेसेज टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही, ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंड आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात, त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकराचे अटॅक केलो, कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकर सांगतालो हॉस्पिटलान रोगता व्हांवताली दोड्यांनी, मार बसलेलो, बायल रोटाली, सगळे आख्या बॉडीचेर तेगेले जे मार्क जरी तर चयल्यार, इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स they hit them in a way to show a threat to all of us गोंयकार. आज आम्ही गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरले तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें, आनी कोण हो मास्टर माइंड, एक गँग आसा गोंयांत जो नॉर्थ गोवान ऑपरेट करता, कोण हो मास्टर माइंड, मंत्री, मुखेलमंत्री कोण, म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्धतीन रामा काणकोणकराक ह्युमिलेट केलो, दिस वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, टू स्टिफल द वॉइस ऑफ ईच अँड एव्हरी गोंयकार, and this needs to be dealt with very very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसाक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एविडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एविडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाटता कित्याक, हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता, बायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता, कित्याक दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. आम्ही सालाजार साईज चोयली. आज as opposition, all of us, म्हाका दिसता all the political parties are gathered here. We are here as Goinkars. Together we will march towards this office. Law and order situation म्हाका दिसता आम्ही करपा नाय, पण ह्या सरकाराक सांगता ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप पेन. आज सिनियर सिटीजन इज नॉट सेफ, नो वन इज सेफ. एंड आई सल्यूट Rama Kankonkar's wife for her spirit. She was there standby at the side of Rama Kankonkar telling him, you do not worry. And I would like to tell all the activists, all the Goinkars, ki ami hi hukumshay mukar, ami sagle ektai zain. Zoritor o mastermind, jo mastermind ashilo ek korpak zoritor 24 hours and zoritor arrest zaina, we will take the next call and we will make Goa, even go to the extent of doing Goa Bandh. या मागे दिसताय जावपाक जाय आनी आमी सगळे करतले. जय भीम. मागता विजय सेदा साहेब मातशे मुखार येवन दोन उतर. रमाकांत असं युरीन सगळे सांगिल्ले आहा, म्हणून ह्या बीजेपीच्या राम राज्यान बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्रीराम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धोडायतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटले. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज चड करून त्यात धोडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी. आणि हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां. नाजाल्यार तो मनीस
एकूच मनीस ताका तीनदा धमकायता आणि तोच येवन ताका सारखे खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा ढवळ्याक कॅपिटल सिटीन. आणि सरकार कितें म्हणटा, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काडूंक जायना. काल तुम्ही पळयलें ताजें खंय तरी ते फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात, तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायनात. अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें? सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार, हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां, हें कितें चल्लां काय म्हणून. हें जें जंगल राज जें बिहारान 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां. म्हळ्यार आमी गोंय खंय पावला ते पळोवया तुमी. आनी ह्या स्थितीन पावोवपाक फक्त प्रमोद सावंताचो हो डबल इंजिन सरकार कारणीभूत आहा. हाका बेगींतल्या बेगीन उडोवंक जाय. पूण उडयतलो कसो? इतले लोक येवन सरकार पडना. गोंयांत एक प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो एक बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून. बाय स्टँडर इफेक्ट म्हळ्यार कितें? हांव कांय करचो ना, तो करतलो, हांव ताजे बरोबर आहा, म्हाका कित्याक लागता तो करतलो, आमी ताजे बरोबर आसा पूण आमी कांय करचें ना. हे जो प्रॉब्लेम गोंयकारां भितर जो आयला तातूंत गोंयकाराक हांगा मुळांतल्यान नाच करतले. कित्याक सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदनात, दुसरो करतलो म्हण रावतात. दुसरो करूंक शकना. हे तुमचेर आयिल्लें आहा. हे आज जर रामा फाल्यां तुमी, आणि रामाक तर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य आसता म्हणटा थंय रामाक तर असं मारूंक शकता जाल्यार तुज्या आनी म्हजें खंय कोंत आहा हें तुमी चिंता मरे पयलीं. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. हे गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय. कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो. हांव त्या टायमार ओपोज करतालो की NSA वगीच लावंक जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसान करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA ह्या लोकांचेर लावंक जाय. इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, जो कोण मास्टर मायंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिला, 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून. तो कोण? तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळ्या कडेन पॅरलायज करचें. खंय वता ते लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता. त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावलां तें. आनी हें करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय. गोंय बंद जावंकूच जाय. जो खरो कास्ताचो गोंयकार आसा ताणें आपल्यान व्हॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्यान पयस रावंक जाय. मिडियान रावंक जाय, सगळ्यांनी रावंक जाय. कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हे गोंयांत आमकां सोबना आनी हे गोंयची परिस्थिती हांणीच हाडिल्ली आहा. आनी ही गुंडागिरी जी जाता ही पॉलिटिकल बॅक्ड गुंडागिरी आसा. सगळ्या कडेन पॉलिटिक्स आहा. DG सांगता ते आयकून काय फायदो ना. ते उगीच सांगतात. हे जे धरल्या तांकां धरूंक ना, हांकां सरेंडर केल्या. हांचे ते कॉल रिकॉर्ड्स काडले पुलिसाचे तुमकां कळटले. हांकां कोणाकूच धरूंक ना. धरल्या खंयचे ते गँग वॉर म्हणटा ते फातोर्डा जाल्ले पळय रस्त्यार ते लोक अजून मेळूंक ना. हे कशें मेळ्ळे तुमकां रोखडे? कित्याक हांकां सांगलें यो जमा जाया म्हणून. हांकां जमा केल्ले आहा. हे हांचेच पयर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें इलेक्शन जाल्लें थंय बाउन्सर हाडले. कोणाचे बाउन्सर? BJP युवा मोर्चाचे लिडर ते बाउन्सर हाडले थंय. आज बाउन्सराचो धंदो हांचे युवा मोर्चाचे लोक बाउन्सर जाल्ले आहा. बाउन्सरांक हे पॉलिटिकल पोजिशनां दितात. ही BJPची परिस्थिती आज पाविल्ली आहा. आनी ही BJP म्हणटा ती कळंक गोंयच्या नांवाक. आनी BJP कारभार करतना आमी पयलीं न्याय दिवपाक जाय रामा सारक्याक. आनी रामा सारक्याक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भितर एकवट जाय. खूब एक्टिविस्ट आहात ते म्हणटले बाबा तांचे भितरूय कितें वयर सकल आसूंक शकता पूण सगळ्यांनी आमची बॅटरी जावन फायदा ना. विजय तू दादा बॅटरी डावन गोंयकारांची केन्नाच जावंक जायना. असली बॅटरी कितेंय जावंक जाल्यार कोता येता. पूण खरे गोंयकार खरे कास्ताचे आमी गोंयकार म्हणून आमी केन्ना दाखयतले जेन्ना हांकां धीमी मारूंक जावंक जाय.
एक जे गोंय जे परिस्थितीन ताणी हाडला ते तांकां भोगपाक जाय, तांकां गुन्यांव भोगोस म्हणून जायना बी. आनी ताणी एक एसटी कम्युनिटीचो जो मनीस सत्या खातीर उलयता, राम राज्य म्हणटा ते कितें आशिल्लें, सत्या खातीर आशिल्लें, सत्या खातीर उलय म्हणून जय श्री राम म्हणटाले आमी. अशे रामाक जर अशे भशेन मारतात जाल्यार हे राम राज्य न्ही, हे कसलें राज्य ते म्हाका खबर ना, पण म्हाका एक खबर आहा, हे गुंडा राज्य. आनी हे गुंडा राज्य ना नपश्चात करपा खातीर गोंयकारांनी तो करतलो म्हणून रावंक जायना. गोंयकारांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. हो बाय स्टँडर्ड इफेक्ट म्हणटा चलचो ना. आमी सगळ्यांनी एकवटान आमचो प्रोटेस्ट दाखोवंक जाय, रामाचे फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाच करूंक जाय गोंयचे. हे करपाक सगळ्या भितर एकवट जाय. हो एकवट आयच्यान सुरवात जातलो अशें हांव देवा कडेन मागता. म्हजी 2 उतरां आयकले म्हणटो बरें करून. Thank you. Magta Mariana Gode, please take only 2 minutes. Prasad Gaon. हॅलो, प्रसाद फाटल्यान उलय. आमच्या गोंयचो जो पूत जावन आसा, सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात, राम आमचो राखणदार म्हणून, आयज जे गोंयचे आवाज उठयतात, आमचे सगळे एक्टिविस्ट, तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे जाग्यार आयज गोंयाचेर अत्याचार जाता, गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा नाका संघटीत आहे, संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच या गोंयकारांक, रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें, हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा, हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंट आमी बुद्ध शिकयतलेच, आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारा कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा, ज्या पद्दतीन हे गोंय चल्ले कडेन आसा, खऱ्या अर्थान आमची भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदताय काय ना हे सरकार. 2 फावटी रामाचेर अटॅक जालो, गेल्ली मार्चांक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो, आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक फक्त एक आमकां गोंयकारांक, जे कोणी गोंय सांबाळपाक सोदता, ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता, ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडलो. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले, ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक एक मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी अशेंच करून धडे शिकयतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना, हे आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या कडेन मागता, काल आमी DGP कडेन गेल्ले, IGP मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाता तें कांय करत ना. तांचो फाटलो मास्टर माइंड जो पर्यंत मेळना आमकां, तो पर्यंत ह्या जागे वयल्यान आमी हालचीत ना. आयज फाल्यां कॉल न्ही, आमकां आयजच कितें म्हणटा कॉल जायो तो पर्यंत आमी आमचें हालची ना. कारण अशें जेन्ना भुरगीं आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतूं आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. एक वर्स फाटीं आतां आमकां वेलची बाबान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आउट जाल्ले कडेन ना. आमची एक वर्स फाटली बाब अमित नायक, जे आमचो नेत्रावळीचो एक पत्रकार आशिल्लो, तेजेर असो जाल्लो, तेगेले केसीचे अजून कांय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता, आमची गोंयची बद्दल कितें उलयता, ह्या लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें, हें आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजे आमकां आयज मास्टर माइंड कोण तें कळना आनी तें काडून ह्या जेली भितर बसयना, तो पर्यंत आमी आमचें हालचें ना, इतलें मागता. हांव हिंगा एक गोंयकार म्हणून येयला, खंयचे पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशनाक घेवन येयना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की काल जो अटॅक जालो तो आमचे सगळीं गोंयकारांचे अटॅक जालो. आनी म्हाका दूख कितें दिसता की आयज जेन्ना सगळीं पॉलिटिकल पार्टीजान कॉल दिलो आझाद मैदान भरों जाय आसलो तें, ही दुखेश की लोक कोणी आहा, ओके, आमी सगळे गोंयकार भायर सरोंक जाय आसलो, आख्खें गोंय बंद जावपाक जाय आसलें. विजय सरान आनी वेन्सीन तेणी सगळ्यांनी सांगिल्लें ते भाशेन हो जात तितू बेगीन उलो टायम वेस्ट करून आमगे कांय जावपा ना. आमी गोंय बंद करून दाखोवपा जाय, गव्हर्मेंटाक दाखोवपा जाय की आमच्यान गव्हर्मेंट पॅरलायज करून जाता म्हूण. येदोळ लिडर आमच्या आसतना आमकां तर गोंय बंद करूंक जायना आनी गोंय सांबाळपा जायना, आमी गोंय रावपाक कांय अधिकार ना. इतलें सांगून हांव त्यो करतां. Magta Advocate Kalus. Kindly speak only for 2 minutes because there are a lot of speakers.
जायते स्पीकर आहेत 2 मिनिट उलया प्लीज. आम्ही सगळे आयले हिंगा रामा काणकोणकर सपोर्ट करपाक. तो आमचो मुद्दो आसा आयज. म्हूण आमी आयले बेसिकली टू सेव डेमोक्रेसी अँड टू सेव आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. लोक कितें बोबाड करता, लोक कितें उलयता, लोक कितें प्रोटेस्ट करता, आनी दिसा दिसा एवरी वीक एवरी म्हयन्यान तुमी पळयतात एक गांवांत दुसरी गांवांत प्रोटेस्ट जातात. कित्याक सरकार आमकां गोंय काबार करता. आमची गोंय काबार जाता तेन्ना लोक रस्त्यार येता आनी लोक रस्त्यार येता तेन्ना सरकाराची आतां टॅक्टीक लोकांक बंद करपाक. आतां पळय, हांव एक बारीक गजाल सांगता तुमकां. हे इन्सिडंट असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक तेजो. तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो. आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका कळयले की 3 जाण अक्युज्ड आहात ते हे केसीन ते आतां बेलीचे सोडलोले म्हण फाटीं. आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता. म्हूण इतलो दम येवपा तांकां, इतलो पावर आसपा तांकां, इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हूण आसपा जाय. कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो, तेजें नांव पुलिसीन काडूंक जाय. एक पार्टी बीजेपी ताका अटॅक करतालो, वॉशिंग मशीन म्हणल्यार, आनी वॉशिंग मशिनां धुवन तो साफ जालो. असले चोर बीजेपीन भितर गेले, सगळे गुंडा भितर गेले. आनी लॉ अँड ऑर्डर आमी काल पासून म्हणटाले हो अटॅक जाचनी पयले. गँग वॉर जाला, ड्रग्स चलता, रेप चलता, सगळे गोंय काबार जालो आहा. आनी पळय तुमी खूंय गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट ओपोज करून गेले जाल्यार आमचे कितें आमचे रान कातोतात जाल्यार, आमचे न्हंय काबार करतात जाल्यार भायले लोक बाउन्सर हाडटात. बाउन्सर कोणाक धमकी दिवपाक? आमगे गोंयकाराक. आनी आमगे गोंयकाराक काबार करूंक सोदतात. देखून आमचो एक वोट आसूं जाय. हे सरकाराक आनी हे लोकांक, गॉडफादराक सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक तुगे टायम आयलो. तुम सगळे आमी आतां जेलीन भितर उडयतले आनी सरकाराक पासून आमी दाखयतले कितें तें. आतां आमचे लिडर आहात ते कॉल दितले कितकोन फुडें व्हरपाक. म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयले म्हूण सपोर्ट दिवपाक आनी आमचे बरोबर रावपाक. थँक्यू. कॉलिंग अमित पालेकर 2 उतरां सांगपाक. कायंडली टेक ओनली 2 मिनिट्स प्लीज. आज हांव हांगा उबो आसा जाल्यार एक गोंयकार म्हणून उबो आसा, रामाचो फ्रेंड म्हणून उबो आसा. फाटले 3 म्हयने जाले रामा टचान आसलो. आनी शंकर फौजी एडवोकेट म्हणून ते म्हाका केन्नाय फोन करता कितें आयडिया जाय जाल्यार. हांव रामाक एकूच गजाल सांगतालो, तूं भुतानी अगेन्स्ट उबो रावला, तूं अभिनंदन लोढा अगेन्स्ट उबो रावला, तूं येदे जाल्यार व्हडल्या मनशां उबो रावला. आतां तूं भितर मिनिस्टर आसा, मातसो सांबाळून राव, रातचो एकलो भोंवनाका. पूण कोणीच चिंतूंक नासली दनपारच्या कडार ताका मारतले म्हणून. इतलो शॉकिंग आमकां न्यूज जालो. काल जेन्ना हांव ताका हॉस्पिटलान कॅज्युअलिटीन मेळ्ळो तेन्ना ही कूड नॉट रेकॉग्नायज. तो वॉयस रेकॉग्नायज करतालो मातसो. बायल हात धरून उबी आशिल्ली. आनी ही परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची आसपाक शकता. फाल्यां म्हजी आसपाक शकता, तुजी आसपाक शकता, हांगा आशिल्ल्या आनी हांगा येवपाक जे भिता पळय गोंयकार तांची ही परिस्थिती आसपाक शकता. तेन्ना जागे जायात गोंयकारांनो. आमी सदांच सांगून सांगून थकले, जागे जायात. म्हाका काय पडले ना वो विचार बंद करात. ताचे म्हाका दिसता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सगळ्यांनी तेच सांगलां, गोंयकारांक उठचे पडटले. परशुरामाची भुमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टीन आतां एक परशुरामाचो स्टॅच्यू घालून घातला, पण ताचें कांय चलना अशें दिसपाक लागलां आमकां. पूण ना, तो स्टॅच्यू घालपाकय आज अशी परिस्थिती आसा की परशुरामानी राम आसा आनी रामाचेर घालो होच परशुरामाचो बाण हांचो नाश करतलो. आनी म्हाका दिसता तो नाश सुरू जाला. रामाचो जेन्ना बायलेन हात धरिल्लो ताणें सांगलें अमित आयला, ताणें सांगलें सर हात सोडनाका. हांव म्हणलें तुजो हात सोडपाक आमी येवना हांगा, तुजो हात धरपाक आयला. प्रत्येक गोंयकार जाका स्वाभिमान आसा, प्रत्येक गोंयकार जाका रामाचेर अटॅक जाला ताजो जर दुख आसा जाल्यार त्या गोंयकारांनी एकठांय जावचें पडटलें. एज पॉलिटिकल सर्कल आमी जे सगळे आज पार्टी हांगा आसा, राजकारण म्हणून न्ही पूण एक गोंयकार म्हणून एक उलो मारतले. आमी डिसिजन घेता कितें करपाचें आसता तें तुमकां सांगतले. गोंय बंद करपाचें कितें आसता तें म्हाका जे सगळे लिडर्स ते उलयल्या
अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बीजेपीचे जे लोक आसा, तुमच्या घरान जर भाव आसा, तुमचो जर घो त्या पोझिशनार आशिल्लो जाल्यार इमॅजिन करा तांची परिस्थिती कितें आसपाची ती. जाल्यार भायर सरपाची गरज आसा. आज गरज आसा गोंयकारांक जागो जावपाची. सो एकूच उलो मारता गोंयकारांक, सगळे सोडा, जागे जायात, ना जाल्यार एक दीस कायमचे न्हिदतले. देव बरें करूं. Calling out to Alina Shardana to speak few words, 2 minutes only. भाव भयणीनो, आयज तो हांव तुमचे मदें उबी रावला कित्याक हांव तुमच्या भाशेन हांव एक गोंयकार आनी गोंयकार जावन म्हाका आमचे गोंयचो मोग आसा आनी जेन्ना मोग आसा आमचो तावो आमी यूज करतात उलोवपाक जे सारकें ना ते बंद जावपाक. आनी दुसरें इम्पॉर्टंट फॅक्टर जावन आसा आमचो देश डेमोक्रेटीक. आमकां रायट आसा उलोवपाक, आमकां रायट आसा लोकांक अवेअर करपाक जे सारकें न्हू ते. आनी कोणाच्यान आमकां पुलीस हाडून ओर गुंडा हाडून बंद करूंक जायना. जे भाशेन आमच्या भावाक ओके रामाक केला ते. रामा इज अ फायटर. He is fighting for Goa. He is fighting for the future of Goa. He is fighting for the youth of Goa. आमचो फुडार आमी सांबाळूंक जाय आनी कोण येयचो ना आमचो फुडार सांबाळपाक. आमी फुडें येवंक जाय. आमकां रायट आसा उलोवपाक, आमकां रायट आसा झुजपाक. कित्याक देवान आवर गोवा इज व्हेरी स्मॉल. जे गोंयांत चलता हे सारकें न्हू. कितले आमी करतली कितले जे भाशेन आमचे झाडां कापतात, आमचे पहाड वयतात. वॉट इज हॅपनिंग टू नेचर? It is time we come together to save Goa, the pearl of the Orient. Goa is loved by the whole world and we have to protect our Goa even if we have to do it with our lives. Let's stand together, let's fight for Goa and let's bring Goa back to its old state where the whole world knows Goa, loves Goa and wants to have a glimpse of Goa. Thank you. I'm calling out to Amit Patkar to say few words. अमित उलय. सगळे गोंयकारांक येवकार नमस्कार. म्हाका दिसता सगळे एक्टिविस्ट गोंयकार पॉलिटिकल लिडर्स आणि आज आपले जे फिलिंग्स आसा हे गोंयकारा मुखार दवरला. बाब रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला वो आज प्रत्येक गोंयकाराचेर अटॅक जाला. आणि रामाचेर अटॅक कित्याक जाला? कित्याक रामा गोंय वाचोवपाक लागून उलयता. जर तर खंय दोंगर कापले जाल्यार थंय रामा उबो आसता. रस्त्यार फोंड पडले जाल्यार शंकर पळची आणि रामा काणकोणकार मुखार आसता. म्हाका दिसता आज वो डेमोक्रेसीचेर अटॅक आसा. आमचे लिडर सगळ्यांनी म्हाका दिसता उलो मारला की सगळे गोंयकार आज उठपाक जाय. आज हांगा आझाद मैदानाचेर एक काही हजार लोक आयले म्हणून जावचे ना. म्हाका दिसता हो करप्ट प्रमोद सावंताच्या सरकाराक म्हाका दिसता आमकां उत्तर दिवचे पडटले. आमचे सगळे बाकीचे एक्टिविस्ट पॉलिटिकल लिडर सोशल एक्टिविस्ट आमचे डिस्कस करून म्हाका दिसता सोमारा गोंय बंद करचे पडटले आणि प्रत्येक गोंयकाराक रस्त्यार येवचे पडटले. देव बरें करूं. Calling out to Viresh Borkar to say few words. 2 minutes, please. सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आयज आमी सगळे हांगा जमल्या फक्त एक गोंयकार म्हणून. जो रामा काणकोणकाराचेर काल जो हल्लो जालो आनी अशे कितलेशे जाणांचेर हल्ले जायत आसा. जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा? कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाले नंतर अरेस्टूय केले, तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता. म्हळ्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. आनी हेज्या पयलूय सांगलेले जेन्ना विधानसभेन आमदारांक उलोवपाक रायट दिना, आमदारांक भायर काडटा. ह्या विधानसभेन जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी आमकां निवडून दिला आनी आमकां पासून भायर मारता. म्हटल्यार हो जो सत्ताधारी सरकार जो आसा हो बीजेपीचो हो सालाजार रूल केल्लो आसा. हांगा इतली हुकुमशाही जाल्ली आसा. हांगा UP बिहाराच्या भशेन आयज दिन दहाडे मारहाण करता. जेन्ना आमी
काल रामाक पळयलो असले तरेन मारला की फाटी फुडें कांयच पळोवना. म्हटल्यार जीव घेणो सारको हल्लो जो आसा हो कालच्या दिसा जालो. आनी हो गोंयच्या इतिहासान आमी हेच्या पयलो अशें तरी कांयच पळयनासले. मात ह्या थोड्याच एक म्हयन्या भितर 1.5 म्हयन्या भितर 4 अशे हल्ले जाले. एक मडगांवान जालो, एक होंड्या जालो, एक मांद्रे जालो आनी हो पणजे जालो. आयज पणजे सारख्या हितून जी स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा ह्या सिटीन अशे हल्ले जाता. आनी काल आमी जेन्ना पळयताले जेन्ना जीएमसीन गेले की एडमीट केला त्या वळा भायर एक बसून पुलीस नासलो. म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार कशे जगतले जेन्ना दिन दाडे मारता दिन दाडे फोडटा. आमकां गोंयकारांनी आयज आपूण कितें आसा तो दाखोवचें पडटलें. आयज सगळे अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल हे पार्टीज जावं एक्टिविस्ट सगळे एकटे हांगा येयल्ले आसा. तो एकूच कारण आसा की आमकां जस्टीस जाय, गोंयकारांक जस्टीस जाय. कित्याक अशें समज आसा की कितलेशे आमचे भुरगे जे आसा ते आवाज काडटा गोंया खातीर काडटा. आयज कोण पळयना फाटी फुडें पळयना की कितें जातलें आमचें. हांगा बाउन्सर दवरिता ते बाउन्सरांक पासून भियान आसतना तो भितर वयता. भियान एक फियरलेसली वयता आनी हो जो फियरलेस आसा तो फियर फॅक्टर काबार करपाक सोदता हो बीजेपी सरकार. आनी हांव परत एकदा याद करपाक सोदता हांव एक सुटकेस सुदाराचो नातू आनी अशे कितलेशे जाण हांगा आसा ज्यांच्यांनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आवय बापायनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आजा पणज्यांनी झूज दिल्ले गोंय स्वतंत्र जावपाक. आनी आमी बसून हे झूज दितले. ह्या बीजेपी सरकाराक आमी दिवपाचे ना. तुम्ही दादागिरी करा, तुम्ही मारा फोडा, आमकां भितर उडया. हेच्या पयलो आमचे कितलेशे केसी घाल्या अशे बाकीच्यांचेरूय केसी घातल्या. तुम्ही केसी घालपाच्यो केसी घाला पण आमी फरक पडना आमकां. हेच्या पयलू दादागिरी जे पुर्तुगीज येयले तेंच्यांनी दादागिरी, ब्रिटिशांनी दादागिरी केली पण ती दादागिरी खोपावंक ना. आनी ह्या बीजेपी सरकाराची दादागिरी खोपची ना आनी आमी खोपोवन घेवपाचे ना. सगळे गोंयकार म्हणून एकटे रावतले कितें आसूं आमी फाटी फुडें पळोवपाचें ना. आनी अशें समज जालें फुडें कितें जातलें हेची जबाबदारी ह्या मुखेलमंत्री जो प्रमोद सावंत आसा हेंच्यांनी घेवची पडटली. देव बरें करूं. थँक्यू. मतदार गिरीश चंद्रकांत. 1 minute. This आयची मिटींग आसा सगळे गोंयकार उलमारून हांगा आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता विलास मेतर हेजें नांव न घेतले शिवाय आयज आमी मिटींग प्रोटेस्ट कंप्लीट करपाक शकनात. 2020 ज्या तरेन विलास मेथराक जो एक आरटीआय एक्टिविस्ट एक बिल्डरा अगेन्स्ट आरटीआय घातली म्हणून तेका जळून मारलो. म्हणजे जिते मनशा एक एक्टिविस्टाक जळून मारलो. ही परिस्थिती 2020 जाली आनी हे तांकां पचलें अशें तांकां दिसलां. त्याचे नंतर कितलेशेच एक्टिविस्टाचेर हल्लो जालो, रामाचेर 3 फावटी हल्लो जालो. आयज म्हाका दिसता गोंय पेटोवन उडपाची गरज आसा. सरकाराक क्लियर सिग्नल दिवपाची गरज आसा की गोंयकार आमी फाटले रावची ना. हितून हांव 3च गोश्टी सांगता. एक म्हणजे आयज प्रत्येक जाण उलयतात की हातूंत मुख्यमंत्री आसा काय हातूंत मंत्री आसात. हो जेन्ना लोकांक दुबाव येता हाचो अर्थ ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास ना. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान क्लियर स्टेटमेंट करपाची गरज आसा की हितूंत ह्यो जो अटॅक जाला तो गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर अटॅक काय हो आनी कसलो अटॅक हेजेर क्लियर स्टँड मुख्यमंत्र्याक दिवचो पडटलो. नंबर 2 डीजीपीन इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करून जो मास्टर माइंड आसा ताका मुखार हाडचो पडटलो. कारण आमी पळयलां जॉब जे स्कॅम जाले कॅश फॉर जॉब हाका जेन्ना एक्चुअली एक्युजडा अरेस्ट केले आनी तेणी जेंची कोणाची नांवां सांगली तेका भितर धरून ती केस काबार केल्ली आसा. ही गोंयकारांच्या मुखार आसा. ही केस तशी जावची ना हेची आमी तयारी घेवची पडटली. हो उलो मारता हांव. देव बरें करूं. थँक्यू. आयज रामाचेर जो अत्याचार झाला तो जावन आसा व्हडलो चुकीचो. आयज रामा गाणगोणकार आमचो जीएमसीन आसा पूण आमी आयज आमचे गोंयकार सगळे भाव सगळे हजारांनी रामा म्हूण हांगा एकठांय जाल्या. आयज आमी सगळे रामाच्या नांवान एकठांय जाल्या. हे जाला ते गोंयकाराक हे बूश सरकाराक बूश शिकोवंक जाय. जायात जागे गोंयकारांनी जायात जागे गोंयकारांनी जाल्यात जागे. रामाक लागून तुम्ही सगळे जायात जागे. रामाक लागून तुम्ही सगळे जायात
जागे आणि या सरकाराचे कोरात नाडे आणि या सरकाराचे कोरात नाडे सगळे गोंयकारा लागीं मागता लेट अस प्रोसीड आम सगळे जे गेले लेट अस प्रोसीड ओवर देर लेट अस हेड टुवर्ड्स द डीजीपी ऑफिस सगळे मातशे पोलाइटली आणि पीसफुली सगळे सिस्टमॅटिकली आमी मुखार या मागता सगळे ऑपोजिशनाचे आम एमएलए जाय सगळे वांगडार सगळे जे लिडर जाय मुखार येवपाक आणि लेट अस प्रोसीड काय करशील काय Justice! We want justice! We want justice! We want justice!
They don't know what is the power of the goals. I can नगड़ा नुकसान किया बैठे. परत मारतले दुसरा
दिगंबर कामत आणि बाकीचे जे 5 जण त्यांच्यानी वाद करा म्हणजे आज
हेच आमची परिस्थिती. जर तुम्ही बाहेर सरा ना जाल्यार फाल्यां रामाक कोण बोलायचे हाय जेला हे तुमच्या आणि आता गोंयाची गरज आसा संस्थांची मास स्पीकर फुडें हाडात रे बाबा. एक मिनिट. डीजी पुलीस हांगा आतां आमकां मेळूंक ना. आमी उलयले म्हणटा ते SP क्रायमा कडेन. पूण आमकां आमी डिमांड केला की गोंयांत NSA म्हळ्यार नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट परतो स्टार्ट करचो. हे जे लोकांक धरल्या तांकां NSA लावची. हो पयलो डिमांड. एक मिनिट. दुसरो आमी मागला की एक स्पेशल टास्क फोर्स टू डिटेक्ट द क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस हो इमिजिएटली फॉर्म करचो. आनी आयतारा मेरेन दर मास्टर माइंड हांगा मेळना जाल्यार सोमारा आमी गोवा बंद करतले अशें आमी सांगलां. एकूच मिनिट आयकुचें पळय न्हू. आ कितें म्हणटा. इतल्या लोकांक घेऊन गोवा बंद जायना. एक तकलेन धरया आमी संघटीत जावंक जाय. आमी ऑर्गनायज करूंक जाय. आमी मोबिलायज करूंक जाय. वगीच आमी फुलून हें करचें न्ही. पूण हो डिमांड जर पुलिसा कडच्यान सारको वचना अशें जर आमकां दिसता जाल्यार आमी आतां मुखेलमंत्र्याच्या घरा या. आतांच भाशेन आज आमकां ह्या सरकाराचेर आनी पुलिसाचेर विश्वास ना. हो सरकार डीजी हिंगा ना. आमकां ह्या पुलिसाचेर विश्वास ना. आमकां दिसता बंद जावपाकूच जायो आनी बंद हे सोमारा करपाक आमी मुखार सरपाचे बरे भाशेन प्लॅन करून आतां आमी मार्च जेपर करतले. सगळे आमी मुखार या हे मार्च कोन्न आनी मंडे आमी जो बंद हो करपाक जाय. हे मुखार आमी करपाक जाय. Our first demand is there should be a special task force to probe the criminal politician nexus in Goa. We believe that the attempt to murder Karkondkar is a political conspiracy. We demand that the mastermind of this conspiracy be arrested by Monday.
Our demand is to have NSA, National Security Act, to be promulgated against people who have been arrested for assaulting Rama Concourse, because they have done it 3 times. And now to convey this, we are going to the chief minister. We have no faith in this police. Nothing but there has to be basically the mass complaint has to be taken. And we have no faith in this moment. तुमचा इंचार्ज कोण आहात? कोण आहात तुमचे? Mastermind should be
नाही कोण नाही register an FIR against that police. आमदार घातला पक्का बसतात कशी रे राहू नाही रे व्हिडिओ कट्टा बघ राहू नाही का नाव सांगता तुका पोलीस We are peacefully going, we are peacefully marching. Gandhian. Yes. Agenda. We are not doing violent measures here. You can see this. See this. This is all violent measures. Medical code. Medical code. We are here. This is our right. This is the people's right. It was a murder. मेडिकल कोड अरे मग तू मेडिकल कोड पोलिसांची गुंडागिरी नाही आता पावर दाखवली आमचं गोंयकारांचा गुंडागिरी पुलिस प्रोटेक्शनान सेफ आसा आणि गुंडाई पुलिस प्रोटेक्शनान Justice Deepak and all the leaders has taken initiative to support all the activists, all the illegalities, all the corruption that is going on in Goa. Eshkon Marapu, Danyani, leader Marapu. We want the Home Minister to be here. Danyan Marapu. This particular police should be terminated, not suspended, terminated. Still underestimating. अरे लोक गावांनी तर मुखात रे गावाचे गाव उठले अमिताभ पालेकराक कट पडला तोंडाचेर तेमी हात मारला मुठी मारल्या खबर ना ब्लिडिंग जाता डू मेडिकल दिस इज नॉट राइट आता गाड्यान मारता ही लिडर्सांक just because they come and support
Someone has to resign. Every inch of land. No तुम्ही किती करता रे BJP को फेंक दो